सेंटर 02 नॉर्थ बिचोलीम. दोन सेंटर आसा. वन मेन सेंटर आनी सकयल सब सेंटर शांतदुर्गा हायस्कुलान आसा. थोडी भुरगीं थंय आसा आनी थोडी हांगा आसा. सो एग्जाम आज सुरू जाता 10 फेब्रुवारी आनी 1 मार्चाक सोंपतली. टोटल कितले भुरगे टोटल सगळे आमचे 845 स्टुडंट आसा बोथ सेंटर्स. म्हणजे चारूय स्ट्रिमी. चारूय स्ट्रिमीचे. आनी हांगाच्यो विजयानंद, शांतदुर्गा आनी अस्नोडची DN आनी शराव रघुवीर आनी हेमावती सारको 4 हायर सेकंडरी पार्टिसिपेट करतात. म्हणजे 4 हायर सेकंडरी भुरगे हांगा एपेयर जातात. आज इंग्लीश पेपर सगळे बरे भशेन सुरू जाले. चीफ कंडक्टर कोण? चीफ कंडक्टर हांव अनिता अगरवाडीकर. आणि ऑब्जर्वर उल्हास गांवकर आनी 2 डेप्युटी कंडक्टर आसा. हांगा मेन सेंटराक नरेन नाईक आनी सब सेंटराक सोमनाथ पेडगांवकर. 1 मार्चाक लास्ट पेपर न्हू? 1 मार्चाक लास्ट पेपर. मॅडम तुम्ही चंद्रभागा तुकोबा हायर सेकंडरीची प्रिन्सिपल आसा. आयच्यान 12th एग्जाम चालू जाता. कशी तयारी आसा एग्जामीक? बरें. आनी गूड मॉर्निंग सगळ्यांक. आनी आमी सगळी बरी तयारी केल्ली आसा. टोटल 987 भुरगीं कुडचडे सेंटरान बसतलीं. आनी आमची मेन सेंटर आसा ताजे भायर गार्डन एंजल सब सेंटर आनी गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी सांगे हें दुसरें सब सेंटर जाल्ले कारणान आसा. आनी हे सेंटरा भितर CTNHSS, गार्डन एंजल, पोप जॉन केपें आनी चंद्रेश्वर भूतनाथ हायर सेकंडरी आंबावली ही 4 हायर सेकंडरीची भुरगीं CTNान आनी गार्डन एंजलान आसतलीं. आनी सगळीं भुरगीं सांगे हायर सेकंडरी वयली तांची थंय उरतलीं. आनी हांव आसा चीफ कंडक्टर आनी डेप्युटी कंडक्टर म्हणून आमचे कडेन विणा नायक देसाय, मिस्टर विपुल सावंत आनी मिसेस ऑड्री फेर्नांडीस हे 3 जाणां काम करतलीं. आनी एसिस्टंट म्हणून मिस्टर स्वप्नील नायक काम करतलीं. तुमची कॉलेजी कशी आसा तयारी? आमची कॉलेजी भितर सगळें ऑल सेट. खंय तुमकां फ्लॉस मेळपाना इतले आमी सेट जाले आसा. कारण बरीं वर्सां जालीं हांगा एग्जाम चालूच आसा. आनी हांगा न्ही आर्ट्स आनी वोकेशनल स्टुडंट्स बसतलीं फ्रॉम 1st to 10th to 1st of March. आनी कॉमर्स आनी सायन्स स्टुडंट्स बसतलीं आमगे गार्डन एंजलान. आनी पयलीं म्हणले प्रमाणे सांग्या वयलीं भुरगीं तांचे थंयच उरतलीं. फक्त इतली सरावंडींग आसा केपें सांगतात दोनूच आसा मेन म्हणटे चंद्रभागा आनी गार्डन एंजल. 900 कितले म्हणल्या तुमी? 987 भुरगीं टोटल हे सेंटरान बसतलीं कुडचडे सेंटरान. आनी आतां आमचे कडेन ऑब्जर्वर बी आयिल्ली आसा मिसेस शुभा फळदेसाय म्हणून. मॅडम आयज तुमी स्कुलाचे चोरोदे स्कुलाचे एडमिनिस्ट्रेटर आसा. तुमकां रिस्पॉन्सिबल कशें तुमी पळयता हें? हांव पयलीं स्वाती गोवा बोर्डाचे मेंबर आसा. आनी गोवा बोर्डा मेंबर आशिल्ले कारणान हायर सेकंडरीच्या एग्जामीक ऑब्जर्वर म्हणून म्हाका लास्ट इयरी हांवें ड्युटीज केल्ली आनी ह्या वर्साकूय आसा. हें मेन सेंटर आमचें गार्डन एंजल आनी सांगे हायर सेकंडरी.
इन सब सेंटर आनी आयच्या दिसाक हांव सगळ्या भुरग्यांक ऑल द बेस्ट करता आनी गोवा बोर्डाक थँक्यू म्हणटा कारण ताणें ह्या वर्साक जात तितल्यो फेसिलिटीज आमकां दिल्या सगळे फॅन खंयचे कितें ना ते सगळे सेंटरांनी पळयलां आनी आमच्यो गरजो ज्यो भुरग्यांच्यो आसा त्यो मेन म्हणजे तांकां क्लासरूम जे पळय एग्जामिनेशन हॉलाचेर एनवायरमेंट जाय तें तांणी हें केलां म्हणून हांव चडशें गोवा बोर्डाक चॅरमॅनाक हांव थँक्यू म्हणटा. तुझे म्हजें नांव काजल मालदिमिनी आमची आयच्यान 12वीची बोर्ड एग्जाम स्टार्ट जाल्या आयज आमचो पयलो पेपर आसा इंग्लीश ते सगळीं भुरगीं नर्वस आसा आमी बी बिकॉज आमचो बोर्ड एग्जाम खूब बेगीन येयला फेब्रुवारी आनी आमचे पेपर बरे वचोनी सगळ्यांचे आनी ओके. In this center, we have a total of 528 students. We have two sub-centers. One is the higher secondary school here, and another is the Ganpat Parseka College of Education. All the norms given by the Goa board are strictly followed at this center. Here, the students of science, arts, commerce, and vocational stream are appearing for the exam. We thank the Goa board for giving all the instructions, and we also thank the Madras police station for giving the police all-round security arrangements. माझं नाव अनिशा हळदणकर. म्हाका सांग प्रिपेर जाल्यात तुमी हां प्रिपेर जाल्यात एग्जामी हय तशी जालें पळोवया आतां कितें जाता तें. ओके तुमकां दिसना अंदू खंय तरी एग्जाम बेगीन आयल्या म्हणून हय एग्जाम खूब बेगीन आयली पूण आमकां तितको टायम मेळना प्रिपेरेशन करपाक तरी सुद्दां बघया आतां कितें जाता. होप्स आसा हय होप्स आसा. ऑल द बेस्ट फॉर एवरी वन.